नमस्कार गोंयकारांनो, आयज आमी हांगा गुड्डे मळार आसा बाब रत्नाकर मनोहर नायक यांच्या घरा कडेन 38 सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो गुड्डेमळ म्हणून एक गांव आसा. सो थंय आमी आसा बाब रत्नाकर मनोहर नायक यांच्या घरा कडेन. तेन्ना तांकां हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. सो कितें प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही तो तेंचे कडल्यानूच जाणून घेवया. भाऊ, कितें प्रॉब्लेम आसा तुमचो? प्रॉब्लेम म्हळ्यार मेन म्हळ्यार हे 15 वर्सां पयलीं लायन घेतली. आतां ती लायन घेतली नंतर हेणी न्यू कनेक्शन दिलें आनी मागीर लायन बंद केल्या. मागीर तें जाल्यार तो म्हणटा आतां दिली ती दिली कितें करया म्हणटा. दीत जाल्यार हें कितें नाका आसलें. आतां हांव रावपाचो हांगा वचोन मरपाचो. हिंगा आतां लोकांनी तयार केल्यान रावल्या बरें म्हाज्या फाटल्यान. आतां ही नवी कनेक्शनां केन्ना दिल्या? कितले दीस जाले दिल्यार? नवी कनेक्शन एकट्याक दिलें तें आनी तेका दोगांकय दिलें. 2 नवी कनेक्शनां दिल्या? हय, ती मेन म्हागेल्यानी हो, पण केन्नाशी दिल्या? कितलो दीस जाले आतां? कितले म्हयने जाले? दिल्यार जाल्यार 3-4 म्हयने जाले. 3-4 म्हयने जाले. 4 म्हयने जाले. तुम्ही तांकां पीडब्ल्यूडीच्या ऑफिसरांक सांगलेले की आमकां हो उदकाचो प्रेशर सारको पावना आनी त्या लायनीचेर कनेक्शनां दिलीं जाल्यार आपल्याक उदक चडचें ना म्हणून तुमी तांकां सांगलेले? हय, सांगलें आनी तेणी साहेबान दिता आसतना म्हणून म्हाका सांगलें की तुका डब्बल कनेक्शन दिलें जाल्यार उदक चडपाना. कारण तूं एकटो न्हू. 15 वर्सां पयलीं हांवें कनेक्शन घेतलेलें आनी कोणी घेतलें ना. ताजे नंतर आतां तेणी आतां ताका कनेक्शन मेळ्ळें म्हणटा तें म्हाका उदक चडना. ना, पूण तुमी पीडब्ल्यूडीच्या साहेबाक सांगलेले काय म्हणटा की ह्या लायनीचेर समज जर आनीक एक्स्ट्रा कनेक्शनां दिलीं जाल्यार आपल्याक उदक चडचें ना म्हणून तुमी सांगलेले? ताका सांगलें आनी ताका खबर आसा. इतली जाण जावन तेणी दिली न्हू. पूण हांवें आतां तांकां दिली न्हू. दिली जाल्यार म्हाका चडना म्हणून तांकां हांवें परत हाडले, दाखयले, 2 फावटी हाडून दाखयले. सो तेंगेचे साहेब कोण मॅडम बिडम तांकां जाल्यार तांकां कितें सांगलें आमी एक दिसा ताका सोडटा, एक दिसा आमी सोडटा, अशें पूण तुमी करून घेया म्हणलें. जाल्यार आतां हांव बी म्हणलें आनी आतां तें दिना. म्हणल्यार आतां एक दीस तुमकां एक दीस तांकां अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें, पण आतां तुमकां उदक सोडीत ना? ना, सोडना. तुमकां उदक येयत ना आतां? त्याच नंतर मागीर हांवें परत कनेक्शन तेणी राती भितर घेतलें न्हू. त्या कनेक्शनाचेर तो आपण सोडल्यार सुद्दां तेच्या लागून चडना म्हणटा तो म्हणटा. म्हळ्यार ते दोगांय एक जाले आनी ते आतां तुमी दोगांनी बंद केल्यार चडटा न्हू तें. म्हणल्यार ही कनेक्शनां जी नवी दिल्या ती रातची दिल्या, दिसाची दिवना? हे एक रातची दिले हां. आनी ते एक दिसाचें हांगा डायरेक्ट म्हागे कनेक्शन दिलें. हांव नासलो नासली कडेन. तेणी रवीन ताका ते वटच्यान घे म्हणून पावल्यार रवीन बंद केलें. कारण आपल्या गॅरेजीच्या तेणी तें ताका बंद करून दवरलें आनी हेणी कितें काडलें न्हू हाडलें म्हागे कनेक्शन सकयल. मागीर म्हाका हांकां चडटालें चडना. आनी दुसरें 20 वर्सां कनेक्शन म्हणून दुसरें तुमच्या हातीन आतां बिल दिसता म्हाका, तें कशें कितें? 500 रुपया बील. म्हणजे तुमकां आतां नळाचें उदक येयना, ना, पूण म्हणजे तुमकां आतां उदक खंयच्यान मेळटा? तर कशें मेळटा? उदक म्हाका टँकरीचे आत्तां केन्ना घालता तें टँकर मेळटा. टँकरीन उदक धाडटा? टँकर एक धाडले. आतां पयलीं सावन घालीत तो 2 बॅरल असो घालतालो. 3 बॅरल आमकां मेळटा. त्या उदकाचे आमी आतां सद्या. पूण बील आतां तुमकां म्हाका दिसता त्या प्रमाणे पळय 493 रुपया बील येयला. बील पिरियड तुम्ही पळोवंक शकता हांगा 12/3/2021 ते 22/4/2021 ह्या पिरियडाचे बील आसा. 493 रुपया तेका बील आसा. म्हणल्यार हांगा कितें आसा की तेंच्या नळाक उदक येयना, तांकां टँकरीची सप्लाय येता आनी बील येयला 493 रुपया. आनी हे आतां विचार करपा सारको एक प्रश्न आसा की हें इतलें व्हडलें बील कित्याक लागून? दुसरें म्हाका तुमच्या घरा फाटल्यान एक टाकी दिसता नवी बांदलेली, तो कितें इशू? तेंच्या सांगण्या प्रमाणे आतां ते घरा तेंचे फाटले जे रूम आसा घराचे तेजेर अर्दी ते टाकी सारकी वयर येयल्ले अशें तेंचें म्हणणें आसा. तुमी पळोवंक शकता ही टाकी आतां नवी बांदल्यान तेंचें घर कशें आसा तें. फाटली सायड सगळी फुटल्या. हय, ते घरा टाकयेचें कितें आसा ते काम करतना ते सिमेंट बिमेंट पडोवन तेंचे फाटले पत्रे बित्रे फुटल्या अशें तेंचें म्हणणें आसा. तेन्ना म्हजी रिक्वेस्ट आसा पीडब्ल्यूडी कोण इंजिनियर आसा जावं कोण ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी मातशें मॅटरान लक्ष घालचें आनी तेंचो इश्यू जो आसा पळय न्ही तो बेगींतल्या बेगीन सुटावो करून दिवचो. भाऊ, तुमकां कितलीं वर्सां जालीं हांगा रावल्यार? आतां कितलीं वर्सां जालीं तुमी रावता हांगा? 45 वर्सां जालीं तुमी रावता हांगा? तुम्ही पळोवंक शकता तेंच्यांनी हांगा थोडे कल्टिवेशन माड बी रोयल्ले आसा ते केदे व्हडले जाले ते.
हे त्यांचे माड हे पळय. तेन्ना तुम्ही जेन्ना हांगा रावपाक येयल्ले पळय न्ही तेन्ना हांगा कितले टोटल घरां आशिल्लीं? हांगा घर कोण नासले, तुमचें एकूच घर आशिल्लें? आनी कोण ना, हे सगळे म्हाजे फाटल्यान. बरें, आतां फक्त तुमचो इश्यू आसा, तुमकां उदक मेळना, नळाचें उदक चडना. ना. टँकरीन तुमी येता ते कितें तितूंतल्यान तुमी तुमची गरज भागोवपाची हय. आणि तितूंतल्या तितून तुमकां हें आतां नळाचें बील येयलां. तेन्ना सरकारान हेचेर मातसो विचार करचो. मातसो तुमकां फाटले वटेन व्हरून तेंची ताकेचें एक हें दाखयता तुमकां हांव. ही टाकी तेंची सामकी घराचेर वयल्यान जर पळयलें जाल्यार सारकी घराक तेंकोन आयल्या. तेन्ना सगळे ऑथॉरिटीज कोण आसा तांकां एक रिक्वेस्ट आसा, ह्या मॅटरान मातशें तुमी लक्ष घालचें आणि कितें आसा तें तेंचें सोल्युशन तांकां सुटावो करून दिवचो. देव बरें करूं.